आमकां ऑफिशियली रिपोर्ट आमच्या डिपार्टमेंटाक मेळूंक ना. तुमकां कदाचित सायटीचेर मेळ्ळा आसत, ओके. पण हांवें ऑफिशियली रिपोर्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी PCCFाक सांगला. तूं MOEFा कडल्यान ऑफिशियल रिपोर्ट मागून घे, तांची रिकमेंडेशन्स कितें आसा ते घे आनी अकॉर्डिंग टू दॅट वी वील एक्ट. कितें आहा तो पळयतले, ताज्या उपरांत आमी ठरयतले. ताज्या उपरांत कितें फिजिबल आसा, बट तांकां एकदां रिपोर्ट करता तांकां इट इज व्हेरी इजी टू मेक द रिपोर्ट. हांगासर त्याच फॉरेस्टांत लोकवस्ती आसा, गांव आसात, तेज्याय लोकांचोय विचार आमकां करपाक जाय. ऑफकोर्स वी आर टेकिंग केअर ऑफ द फॉरेस्ट ऑलमोस्ट. वी आर प्राउडली सेईंग दॅट 34% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट. इतकें सगळें आसतना आमी हांगासर रानां वानां मारून उडयना, पण टायगरांची काळजी घेवपाक कितें करपाक जाय पळय फिजिबिलिटी आमकां पळोवची पडटली. पणजे आल्तिनार सकाळी भवनाचे उक्तावण केले. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान वन भवनाचे बिल्डिंगेची बुन्याद घाल्ली. राना खात्याच्या फॉरेस्ट गार्डांक सरकारान नव्यो 24 मोटरसायकली दिल्यात. मुख्यमंत्र्यान मोटरसायकलींक बावटो दाखयलो. 3 फ्लोर्स तातूंत ग्राउंड फ्लोराचे म्हणजे ग्राउंड फ्लोर विच इज ग्राउंड +2 हय, पण विच इज पार्किंग एरिया आणि ताज्या उपरांत बाकीचे सगळे ऑलमोस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची सगळी ऑफिसीस जी की जुंता हाऊस आणि गोमंतक मराठा समाज हॉलात आसा तितकी ऑफिसीस हांगा शिफ्ट जातली. Total cost of the building is 18.50 crores. State Medicinal Plant Board, which is working in collaboration with the forest. The State Medicinal Plant Board च्या वतीन आम्ही गोयच्या सगळ्या लोकांक मेडिसिनल प्लांट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दितात. जो आमच्याकडे जेन्ना डिमांड करता. There are so many medicinal plants in the Goan forest. आम्ही वाळपय हांगासर आम्ही फॉरेस्ट रिलेटेड एवरीथिंग as a research institute we are establishing in the वाळपय आमचे फॉरेस्ट एरिया आसा त्या एरियेन फॉरेस्ट क्वार्टर्स आसा, फॉरेस्ट गेस्ट हाऊस आसा, थंयसर आमी फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर आमी एस्टाब्लिश करपाक सोदता. हाकाच धरून आमचे आशिल्ले बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी ही आमी डेव्हलप करपाची ठरयल्या की जी खूबशी वर्सां जाली ती आमी दुर्लक्षित उरलेली. But to promote the tourist in the Bondla Wildlife Sanctuary, we are promoting as a touristic destination. हे स्थानिक लोकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशना मार्फत आसलेले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसलेले जे फॉरेस्टान लावपी इधर द ट्रायबल लोक्स आसात आनी खंयसरूय म्हणजे आमी म्हणटा की जो पयलींचो इन्सिडन्स जालो ठाणे ह्या विलेजीन तो इन्सिडन्स कन्सिडर करून आमचो प्रयत्न चल्ला की अश्यो सामक्यो इंटेरियर ज्यो फॅमिलीज आसा वी आर ट्रायिंग टू शिफ्ट देम आणि वेरेवर देर इज एन विलेजीस इन द वायल्ड लायफ सेंच्युरीज आमी डिमार्केशन करून तांकां फेन्सिंग करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. इट इज अ बिग प्रोजेक्ट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि स्वप्नील तारी.